तुका दिसता लौकीक ही जी गजाली आमची सद्याचे राजकीय फील्ड आसा ते खंय तरी मॉरल सायन्स लेक्चराच्या भायर सरून ह्यो सोयरीको घडोवपाची गरज आसा? जे पद्दतीन रुलिंग पार्टी काम करता तेंच्यांनी ते बीजेपीची शिस्त सदांच उलयता ते शिस्त बीजेपीची स्टायल ऑफ वर्किंग वा तेंची आतां पर्यंत जे येयल्ले पळय ते सगळे तेंच्यांनी फाटले 2019 सावन सगळे तेंच्यांनी निकळावन उडयले. कुट्याळा लायले. पयर जेन्ना तुमी डिबेट केल्लो तेन्ना सिनियर लिडर येयल्लो अस्नोडकार, मानन अस्नोडकार, तो सांगता न्हू आपल्याक खबर आहा सारकें चलना पण ते सरकाराक घडोवपा खातीर ते नंबर गेम करची पडटा. पण आपल्याक दुखता तेवूय बी तेणें उलोवन दाखयलें. म्हणजे बीजेपी वाले जे ओरिजिनल आहा तांकां त्रास जाता पण ते सोसून घेता कारण ते मोरलाच्या भायर बाबा सत्तेर रावपा जाय हे राजकारण करप गरजेचें. ते बीजेपीक कळ्ळा, हांकां कळनासलें. हेंच्यांनी 22 पयलें की आमी वेगवेगळे रावले आनी आंकवारूच उरले, लग्न दुसऱ्याच मंडपान जालें, दुसऱ्याचेच हे आंकवारूच उरलें. सो ह्यो गजाली ते आतां एक इलेक्शनांतल्यान ते बुद्ध शिकले आसतले. फुडल्यो सोयरीको ते मोरल आनी ते मातशे थोड्यो गजाली आपले कुशीक दवरून मातशे थोडे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक्चुअली कितें आसता, तुजे थोडे मानपाचे लग्नाची पत्रिका, तुजे थोडे मानपाचे, तुजे थोडे कुशीक दवरपाचे, तुजे थोडे मानपाचे, तुजे थोडे कुशीक दवरपाचे, अशें करून तो कॉमन मिनिमम सगळे म्हाजे मानपाचे न्हू कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाय. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही लग्नाची पत्रिका कळ्ळें तुका. ताजेर तुका फर्स्ट टायम कळटा की हे लग्न जावपा तयार आहा म्हणून. When you are aligning with RGP, the core of common minimum program will be POGO. Whether any party or whether it is Goa Forward, whether it is Congress or whether it is correct, that's the base. That's the base. If you are going to accept that in the common minimum program, then things go ahead. go ahead. Yeah. So पांडुरंग बाब कशें आहा जाणा तुगेलें, लोकांक ह्या खेपेक म्हाका एक प्रामाणीकपणान दिसता आतां आमी सोयरीकीचेर पावल्यातच न्ही, पावल्यातच म्हूण हांव हें उलयतां. लोकांक आतां क्लॅरिटी जाय आसतली, क्लियर. कारण हांगा हेजे पयलीं लोकांनी कांय जाणांचेर विश्वास दवरला, ते लोकांचो घात करून सत्ते वटेच्यान गेल्यात, बरोबर न्ही. तुवें कांय उदाहरणां दिलीं. सो लोकांक सद्याक सोयरीक जाय मागीर कितें प्रॉपर सोयरीक जावन लग्न जाल्लें जाय. तुमी गर्लफ्रेंड बिलफ्रेंड घेवन भोंवनाकात, बरोबर. डेटी वचनाकात एकामेका बरोबर. आतां 1.5 वर्सां मनोज परब आनी विजयबाब सरदेसाय डेटीक गेल्ल्या भशेन दिसतात, बरें आहा गजाल. पण इलेक्शनाक एक 6 म्हयने आसतना लग्न जाल्लें आसपा जाय न्ही, बरोबर. इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना जर तुमी सगळे डेटी वचपा लागले आनी जर सामके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कशें भोवपा लागले ते कोता येवचे ना. लोक म्हणटले बाबा लग्न दाखय, फक्त सोयरीक जाला इतलें नाका, लग्न दाखय. कारण थंय बीजेपी कितें आहा तुगेलें, ते एमजीपी बरोबर लग्न करपाक शकतात फूल, बरोबर. ते लग्न करून सांगतले आमगे जालें बाबा म्हणून, हो संवसार आमचो, तुमी जर आमकां मत मारल्यार तुमकां हो संवसार मेळटलो. पण दुसरी वटेच्यान जर लोक पर्याय फाल्यां जर पळयतले जाल्यार लोक म्हणटले डेफिनेट सांग न्ही, लग्न कोणा कडेन जाता. तुका हें दिसता ही क्लॅरिटी आज विरोधी पक्षांतल्या सगळे 4 जे म्हत्वाचे घटक आहा आमचे तांणी दिवपाची गरज आहा. तेणें दिवपाची गरज आहा आनी 22 तेणें दिवपाचो प्रयत्नय केल्लो. म्हणजे 22 गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंडाचे बरें आहा. तेणी आपले जे सगळे आसात हे कोण म्हणटा तेका आमी ते लग्न सायटीचे ते ह्याच माटवान रावतले अशी तेंच्यानी एफिडेवीट बी केल्ली न्ही, ते मागीर जायना. गोंयकार आमचो वोटर जो आहा तो खूब आमचो संयमी आनी संवेदनशील खूब. बाकीच्या राज्यांनी जाता पळय तशें जायना हांगा. 2022 भितर तुगेले न्हवऱ्या वटेच्यान सगळे जाण सारके रावले आनी व्हंकले वटेच्यान गेले अशें न्ही, न्हवऱ्या वटेचेच फुटले. न्हवऱ्याचोच पक्ष फुटलो, व्हंकल थंयच उरली, व्हंकल आयली ना. ही नाटकां पळोवन लोकूय आमचे मातशे वगीर रावतात गोंयकार, कारण गोंयकार संयमी ते कोण हांकां प्रश्न विचारता जाप म्हणून. पूण अशी परिस्थिती आसा गोंयांत, विचारलेच. पूण अशी परिस्थिती गोंयांत आतां आसा की जर हे सगळे हेचे कडेन येतात न्ही जाल्यार हांच्या माटवान लोक वयतले. तुका कितें दिसता सोयरीक डेटींग बिटींग लिव्हिंग बिव्हिंग कोता येतले काय डायरेक्ट लोकांक सांगचे पडटले हांव न्हवरो ही व्हंकल म्हणून? पांडुरंग सांगला तेजेर हांव सामको कंप्लिटली सहमत. Going ahead, I think Pramod, it will be alliance or it's going to be very difficult. तू सांगता ते सोयरीक आनी कजार बी म्हणटा ते जावचें, इट्स नॉट प्रॅक्टिकल एट ऑल. सगळ्यांचे मेळून यू कॅन हॅव दीस स्मॉलर टायअप्स विथ मे बी आरजी गोवा फॉरवर्ड, मागीर आप मे ट्राय टू 2-3 संवसार जावपाक शकता. ओवरऑल
एक संसार Actually, what is required is the united opposition. If united opposition comes, हय there are good chances that there could be a good fight. झाले मरे जी वोट पर्सेंटेज जर पळयली पळयली. जाल्यार ते प्ले करू शकता. With that percentage, but then Congress is holding the majority of vote percentage. So if others don't come along, then, and given the seat compromises they'll have to make, like for example, now I'm just discussing seats like Benal. The way Congress and AAP are fighting for ZP. हय कुंकोळीन बसयलो युरीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांनी बसयलो मनीस गिरदोली दे हॅव फिल्डेड दे परोडा दे हॅव फिल्डिंग सी वेन यू आर गोईंग इन टू काँग्रेस बेस्टियन यू नो दॅट या व्हॉट यू आर इंटेंडिंग टू डू intending to do